नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फुकट बुस्टर डोस दिवपाचे मोहिमेक सुरवात. 18 ते 59 वर्सां पिरायेच्या लोकांक मेळटलो डोस. मुळगांव आनी साळांतले शाळेक काम बेगीनूच जातले पुराय, थळावो आमदार चंद्रकांत शेटयेचें आश्वासन. सागरमाला प्रकल्प जालो जाल्यार नुस्तेमारी वेवसायाचेर येतली हावळ, गोंयचो आवाज संघटनेन उक्तायला भंय. जोडपाक बशिल्ल्या राजकीय फुडाऱ्यांक रस्त्यांचे अवतिकायेचो पडला विसर. अपघात जावचे न्ही म्हूण थळाव्या तरणाट्यांनूच बुजयली कळंगूट बागा रस्त्यावयली फोंडकुलां. नुस्तेमारी खात्याच्यो सगळ्यो येवजण्यो गोंयकारां खातीरूच, पूण तांणी स्वताय घेवपाक जाय रिस्क, सांगला नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार. दिवचलच्या नार्वे वाठारांत माड पडून घराचे जाले लुकसाण. उजो पालोवपी दळान धांव मारून करतले कातरलो माड. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. अडवय 70 आयज दोन भावां मदीं जाल्ल्या झगड्यान अजाप करपी रूप घेतलें. दनपारच्या पारार जाल्ल्या ह्या झगड्यांत दोन सख्या भावांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा. अडवय 70तल्या कुंकळकार भावां मदीं जाल्ल्या ह्या झगड्यांत फकत हे दोन भाऊच न्हय जाल्यार उपरांत हे झगडे थांबोवंक आयिल्ल्या पुलिशेचेर लेगीत तिडक काडली. दनपारच्या पारार कुंकळकार भावां मदीं बरेंच झगडें जालें. झगडे हाती भायर वता तें पळोवन आडेकडेकच्या लोकांनी पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेची गाडी आयल्या उपरांत एका भावान पुलिशेच्या गाडयेर फातर मारून गाडी काबार केली. इतलेंच न्हय, पुलिसांचेर लेगीत गुणे फातरायले. कुंकळकार भावां मदलो एक भाव केशव कुंकळकार मानसीक रुग्ण आशिल्ल्याचें कळटा. केशव घरांतल्यान कोयतो घेवनूच भायर सरिल्लो आनी ताच्या भावा कडेन वचून खाजगी कारणां खातीर ताणें झगडे करपाक सुरवात केल्ली. झगड्याचें रुपांतरण उपरांत मारहाणीत जाले हे कोयतो घेवन आयिल्ल्या केशवान आपल्या सख्या भावाचेर घात केल्ल्यान ताचो भाव जखमी जाला. पुलिशेन केशव कुंकळकार उपरांत ताका ताब्यांत घेतलो. पणजेच्या शार भलायकी केंद्रान शुक्रारा 18 ते 59 पिरायेच्या लोकांनी बुस्टर डोस घेतलो. भलायकी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा निमतान केंद्र सरकारान बुस्टर डोस फुकट दिवपाची मोहीम राबयल्या. 15 जुलय मेरेन ही मोहीम चलतली. चडांत चड लोकांनी हे मोहिमेचो लाव घेवचो अशें आवाहन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान केलें. मुळगांवां बागवाडा आनी साळ पुनर्वसन वाठारांतल्या शाळेचे बेगोबेग पळोवणी करून काम बेगोबेग पुराय करतले अशें आश्वासन सरकारान दिल्ल्याचें तळावो आमदार चंद्रकांत शेटयेन दिलें.
सध्या एक फायल टेंडरिंगाक गेल्ली आसा, दुसऱ्या शाळेचे फकत नूतनीकरण करपाचे आसा अशें शेटयेचें म्हणणें. सरकारा कडल्यान म्हाका आश्वासन मेळ्ळें की दोन्ही शाळा आसा, बागवाडा मुळगांव आनी हातूंतली साळ पुनर्वसातली, ह्या दोन्ही शाळेचे ऑन अर्जंट बेसीस, ऑन प्रायोरिटी बेसीस परत रिइन्स्पेक्शन करून परत सबमीट करून आणि इनफॅक्ट एक फायल गेला टेंडराक गेला, ती टेंडराची बेगीतल्या बेगीन करून ते टेंडर करून करतले. आणि दुसरेचे आसा ते फक्त रिनोवेशन आसा, ते काम बेगीचे घेतले. टेम्पररी काम ऑलरेडी हांव फाटीं इंटरव्यू जाला तेन्ना घेतलेले आसा सरकारान. शुअर आमकां प्रॉबेबली 1 ते 2 महिने लागतले, आमी ती शाळा सुरू करतले जाली. तुका ती शाळा सुरू करतले इन्फ्रास्ट्रक्चर तुवें वचून पळयलां आसतलें, त्या शाळेक आमी लिफ्ट सुद्दां घातली आसता. सागरमाला प्रकल्प आयलो जाल्यार गोंयचो नुस्तेमारी धंदो आनी पर्यटन वेवसाय काबार जातलो. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकल्पाक स्थगिती दिल्या. तरी लेगीत RBNL कंपनी आनी गोंयचे प्रशासन हाचेर वोग्गी आसा. हो प्रकल्प गोंयचे जनतेच्या हिता आड आसा जाल्यार तो आनी खंय तरी वचूं. हातूंत सरकार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक कसलेंच लुकसाण ना. हातूंत गोंयच्या जनतेचें हित आसा जाल्यार तें कशें हें मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक पटोवन दिवचें अशें आवाहन संघटनेच्या वांगड्यांनी केलां. सरकारान लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचें काम करचें न्ही अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर आनी खंय व्हर म्हणून. तरी हे RBNL आनी हे ऑथॉरिटीज पळय आसा ते आर सायलंट ऑन ब्लेटंट वायलेशन ऑफ दीस RBNL. सो हांव मागता गोंयचे CMाक हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयाचे हितेक ना. हो गोंयचो फुडार, गोंयचो ट्युरिजम, गोंयचे फिशींग धंदो हे सगळे काबार करतले. आनी हांव मागता सरकाराक जे हे प्रोजेक्ट आमचे गोंयचे हितेक ना जाल्यार दुसरे स्टेटीन वचोन तुका कितें, तुजी कितें लॉस आसा, तूं सांगचें की गोंयान कितें गेन आसा तें. सो हांव मागता सगळे MLAकूय फाल्यां जे प्रायवेट मेंबर बील पळय एल्टन बाबान जो घातलेलो आसा ते सगळ्यांक वोट करचें, कित्याक तुमचो फ्युचर आयज तुमच्या हातीन आसा. आनी आमी इन द पास्ट सगळे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स SEZ आसूं, मेटास्ट्रीप एक्सपान्शन, मेटास्ट्रीप आसूं, अशें करून जायते डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट गोंयचे लोक मुखार येवन हे बंद केलेले. सो हांव मागता आमचे आमदारांक हे जे इलिगल आसा, हे जे बरें न्हू गोंयचे फ्युचराक, हे वोट आवट करचे आनी आमचे गोंयचे हितेक लागून बरें काम करचें म्हणून हांव सरकाराक मागता. कलंगूट ते बागा वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकी जवतिकाय जावन पडल्या. सगळो रस्तो फोंडकुलांनी भरला. आतां पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता. ताकाच लागून अपघात जातात. हे अपघात जावचे न्हू म्हूण कलंगूट वाठारांतल्या लोकांनी स्वखर्चान रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरयली. ह्या वाठारांत चड प्रमाणांत पर्यटक येतात, ताका लागून तांकां त्रास जावचे न्हू म्हूण प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पळयता थंयच्या थळाव्या लोकांनी आपूण जावन फुडें सरून हांगासर गुणे घालून हे रस्त्यार जी फोंडकुलां पडल्यात ती पुरोवपाचो यत्न चल्ला. तांकां पर्यटकांची काळजी आसा, तशेंच आपल्याय लोकांची काळजी आसा, पूण हाचेर सरकारानूय लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. तांच्यांनी गाडयांनी, आपल्या स्वताच्या गाडयांनी, स्वताच्या खर्चान हे सगळें काम कलंगूट ह्या बागा वाठारांत चलयलां. तांकांय दिसता आपलोच धंदो आसा तो ह्या पर्यटकांक लागून आपल्याक गिरायक जाता, तशेंच आपलो जीव वाटावचो, तसोच त्याच बरोबर ह्या दुसऱ्या देशांतल्यान, दुसऱ्या गांवच्यान जे लोक येतात तांकांय हांगासर येवपाक बरें दिसचें, ह्या खातीर तांच्यांनी आपले रस्ते बरे जावचे हे ते चिंततात आनी सरकारा कडेनूय हे मागणी करतात. कलंगूट ते बागा वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जावन पडल्या. सगळो रस्तो फोंडकुलांनी भरला. आतां पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता, ताका लागून अपघात जातात. हे अपघात जावचे न्हू म्हूण कलंगूट वाठारांतल्या लोकांनी स्वखर्चान रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरयली.
ह्या वाठारांत चड प्रमाणात पर्यटक येतात, ताका लागून तांकां त्रास जावचे न्हू म्हूण प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कालापुरात खूप ॲक्सिडेंट जाता. ट्युरिस्ट लोक येता आनी ट्युरिस्ट लोक पडटा आनी ते गांवांत वयता आनी तांकां तेचे लेबरूय वयता की आपूण गोंयांत गेल्लो गोंयांत वचून आपूण मोडलो मरताय बी हांगासर पडटा आनी मरताय बी. ते आमच्यान पळोवंक जायना म्हणून हांव कितें करता वर्सा वर्स हें काम चालूच जाता. ज्या जाग्यार व्हडें दिसता थंयसर हांव पावलोच आनी हे हांव भरून काडटा. हें काम अशें हेंचें जे कोण आमचे मेंबरां व्हडले पंचायतीक बसलेले तेंचें काम हे फकत जोडपाक बसता आनी मोडपाक कोण नासता, फकत बोल्सांत भरपाक आसता. हांव म्हणटा बोल्साय भरा पूण हे कामाय करा न्हू. जावंक ना. मदीं थोडे रस्ते जाले, रस्त्याक घातले डांबर घातलो म्हणून थोडे रस्ते उरले आमचे तशे. हय आतां 2 वर्सां जालीं लॉकडावन पडलें पळय तेन्ना 2 वर्सां जालीं आतां 3रे वर्स म्हाजें हें काम चालूच आहा. हांव सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता बाबा जी हाय ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालचें. लोकांक एक्सिडंट जावन मरपाक दिवचें न्हू. विधानसभे भायर विजय सरदेसायान उलोवन केल्ल्या नुस्तें संवर्धन केंद्रा विशीं नुस्तेंमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान स्पश्टीकरण दिलां. नुस्तेंमारी मंत्र्याच्या कोतान नुस्तें संवर्धन भायर दिवपाचें कारण कितें ते गोंयचे भुरगे पुराय इन्व्हेस्टमेंट करपाक फुडें सरनात. ताका लागून गोंयच्या भुरग्यांनी तें शिकून घेवचें. आपूण लुकसाणीन पडचो ना हाची खात्री जाली काय मागीर तें सुरू करपाचो विचार करूं येता तशें ताणें म्हणलें. ऑलरेडी थोड्या बारीक प्रमाणान आहा तें सजेशन तेजें कितें आसलें की ती केस फेसींग भायर करच्यो ना. आमी केस फेसींग भायर दिवंक सोदता की इतल्या की थंय आमचे 2/3 आमचे भुरगे लोकल आमचें इंटेंशन आहा की ते 2/3 ते शिकप. आतां ती केस फायलिंग करतले जाल्यार आमचे भुरगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंक मागना. ते इन्वेस्टमेंटा खातीर तेंच्यांनी शिकप एकदां गॅरंटी जाली की आपूण लॉसान वयचो ना म्हणून ते पद्दती खातीर करता. दिवचल म्हालांतल्या नार्वे वाठारांत घराचेर शुक्रारा फांतोडेर माड कोसळून घराचें बरेंच लुकसाण जालें. देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना. हातूंत घराच्या किचनांतली गॅस शेगडी आनी किचनांतल्या सामानाची मोडतोड जाली. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक खबर मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्लो माड कुशीक काडलो. टायमारू ही आयदनां हें जाली न्हू गेली आनी हे पत्रे आनी वास मोडले. तेन्ना उठोंक नासले आमी 5 5:30 सुमार उठ्ठले आसली आमी. 5 सारके हें आलो पडलो तो. तेन्ना पयलीं 5:30 ते डबो करूंक उठ्ठा गो कामाक वयता म्हूण. बिरेस्तारा आयिल्ल्या वादळी वाऱ्याचे 70 म्हालाक धक्को बसलो. वाळपय फोंडे मार्गावयल्या कणकिरे वाठारांत झाड पडिल्ल्यान सुमार 3 वरां येरादारी अडकून उरली. जाल्यार होंडा आनी नगरगांव ह्या वाठारांत लेगीत झाडां पडिल्ल्यान सुमार 1 वर येरादारी अडकून उरिल्ली. खुबशा वाठारांनी झाडां पडिल्ल्यान वीज सरयांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. ताका लागून जायत्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जाली. उटंगाराच्या पावसा सयत वादळी वारो घोळिल्ल्यान लोकजीण विस्कटावली. चावडेच्या कदंब बस स्थानाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी थळावो काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारीन केल्या.
याविषयीचे निवेदन कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक दिले. अग्रिमा नायर ही केरळचे चली. अख्खो भारत सायकलीन प्रवास करता. योग दिसा निमतान 21 जुना सावन ताणें कुचीन लडाखच्यान सायकलीन प्रवास करपाक सुरवात केल्ली. शुक्रारा 15 जुलयाक ते गोंयान पाविल्लें. योगाचें म्हत्व सगळ्या लोकांक कळचें हो हेत मतीन घेवन ताणें भारताच्या चडशा वाठारांनी सायकलीन प्रवास केलो. गोंयच्या लोकांनी दर दिसा योगाचो सराव करचो असो संदेश तांणी गोंयकारांक दिला. मेरा नाम अग्रिमा है. तो मैंने 21 जून को मैंने कोचीन से इंटरनेशनल योगा डे के दिन मैंने कोचीन से लद्दाख के लिए मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की है. तो अभी मैं योगा को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ. तो काफ़ी विलेजेस और काफ़ी जगह से मैं क्रॉस करूँगी और मैंने बहुत सारे सेमिनार्स की हैं और वर्कशॉप्स की हैं डिफरेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और डिफरेंट लोगों से मैंने बात किया है. अभी मुझे फ़िलहाल इंडियन योगा एसोसिएशन और वशिष्ठ योगा और आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी स्टेज के लिए वगैरह. तो सो आई एम राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स महाराष्ट्र. हाँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई क्लासेस के लोगों को, योगा के लोगों को देखा नहीं अभी तक. और गोवा में काफ़ी कम लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है योगा से, लेकिन द पीपल आर गुड. अभी मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़े बहुत पुलिस वाले थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे. एक गाड़ी जो कि फैमिली के साथ थी, उनका पंचर हो गया था, तो वो रोड पे बैठ के उसको ठीक कर रहे थे सारे मिलके. तो आई फेल्ट गुड अबाउट देम. So I'm just moving for now. Like I think by today or tomorrow I might be crossing Goa and entering into Maharashtra. तो मैं जो हूँ मैं PhD के टाइम पे, मतलब मैंने जब मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस में मैंने PhD करा था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण मैंने योगा स्टार्ट किया था. और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया उसमें, और फिर मैंने पूरा ट्रैवलिंग करके काफ़ी इंडिया में काफ़ी जगह में मैंने ट्रैवल किया. और उसके बाद मुझे लगा कि योगा सब लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्रैवल करते हुए लोगों को योगा सिखाना किया. मैं गोवा के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि योगा जो है आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि गोवा में जो है अभी थोड़ा टूरिस्ट कल्चर ज़्यादा है. तो यस, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स को सिखाते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन विद इन इंडिया हम लोगों में नॉर्मली इसको बहुत पॉपुलराइज करना है. तो इट्स बेटर कि आप लोग सब लोग अवेयर होके अपने घर पे इसका प्रैक्टिस करें. दिवचले बायपास रस्त्याचे सुण्याक गाडयेन धपको मारिल्ल्यान एक सुणो जखमी जालो. धपको मारीत गाडयेन मात अपघात थळावयल्यान फुटज्यो काडल्यो. बिरेस्तारा सांजे ही घडणूक घडली. सोसायटी फॉर वेलफेअर ऑफ एनिमल आनी नेचराचे अमृत सिंग आनी हेर वांगड्यांनी जखमी सुण्याक ताब्यात घेवन उपचारा खातीर व्हेलो. पंचायत वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांक ओबीसी सर्टिफिकेट दिवपाक कळाव जाता, अशी कागाळ मुळगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केल्या. लक्षवेधी सुचोवणे वेळार संकल्प हो विशय मांडलो. ओबीसी प्रमाणपत्र मेळूंक ना जाल्यार उमेदवारांक पंचायत वेंचणूक लडोवपाक मेळची ना. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हाचेर जाप दितना उपजिल्लो अधिकाऱ्याक आदेश दिवन ही प्रमाणपत्रां बेगोबेग दिवपाक लायता अशें आश्वासन दिलां. आयज जे पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लेले आसा आनी नोटीस जो इलेक्शनाक एक शॉर्ट नोटीस आसा आनी पयरूच नोटिफिकेशन येवन ओबीसीचे वॉर्ड्स सगळे पंचायतीचे वॉर्ड रिजर्व जाल्लेले आसा. आनी आयज जे कॅन्डिडेट आसा जेंकां इच्छूक आसा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाची पंचायत इलेक्शन, आयज तेंचे भितर एक फियर जाल्लेलो आसा, तांकां एक भंय जाल्लेलो आसा. कित्याक तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट जेन्ना ते एप्लाय करता जाल्यार थंयसर डिपार्टमेंटासून तांकां डिले जावपाक लागलेले आसा. तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट लागून नाचोवपाक लागलेले आसा. आनी स्पेशली जे पॉलिटिकल लोक आसा ते थंयसर तेंचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आसा तांकां खंय तरी ते स्टॉप करपाक सोदता ओबीसी सर्टिफिकेट दिवपाक.
सो म्हाका मिनिस्टरा कडसून हावजा कडसून एश्युरन्स जाय की बाबा हे जे कॅन्डिडेट्स कोण आसा जेंका कोणेन ओबीसी सर्टिफिकेट लागून एप्लाय केलेले आसा हे पंचायत इलेक्शनाक लागून तेंची विदीन 24 आवर्सा भितर तांकां ओबीसी सर्टिफिकेट मेळचे कित्याक तेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा मुद्दाम खंय तरी तांकां डिले करपाक लागलेलो आसा आनी हो भंय तेंच्या लोकांच्या मनान जाल्लो आसा. We'll give instruction to the deputy collector to issue the certificate. स्पीकर सर आता जो रिप्लाय दिलेलो आसा की I would just ओबीसी would like to add, सर्टिफिकेट if there is such any issue, and if you are feeling that any deputy collector is giving you this thing, you can contact me directly if there is any issue. रेल्वे दोट्टीकरण तशेंच कोळसो येरादारीक लागून गोंयच्या सैमाचेर तशेंच लोकांचे भलायकेचेर परिणाम जातलो. ते खातीर हे प्रकल्प गोंयांत नाका अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव आनी दिगंबर कामतीन विधानसभेत केली. गरज नासतना सरकार हे प्रकल्प गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदता असो प्रश्न दिगंबर कामतीन विचारलो. केंद्रान ह्या प्रकल्पाचो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास केला काय कितें अशें कामतीन ह्या वेळार विचारलें. कोळशाचे कॅपिंग कितलें आसपाक जाय तें आतां परत थारतलां. ते खातीर कोळसो येरादारींतल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना अशें सांगून पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान चड उलोवन टाळलें. Whether the government is aware that the railways clearly pleaded before the Honorable Supreme Court that the double tracking is for transportation of coal and did not give any other justification in support of the double tracking. Sub-question E, whether the government has done any study to prove that the massive tunneling, digging, hill cutting for the double tracking project will have no impact on the Dudhsagar waterfalls, no damage on the biodiversity of Western Ghats. The answers, because sir, for all these 4 sub-questions, eko answer dila. The subject matter falls under the purview of the central government. स्पीकर सर Speaker, third in. ना जालो झालं स्पीकर सर झालं दोनों झाले 3 क्वेश्चन दोनों झाले स्पीकर सर चार लास्ट स्पीकर सर स्पीकर सर यू हॅव म्हजो एक सादो प्रश्न सादो म्हणल्यार कितें हें व्हडलें प्रोजेक्शना हांव सांगना. हांव इतलें म्हणटा की फाल्यां हे रेल्वे ट्रॅक जेन्ना जातलो ताजेर जर एक एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार लँडस्लायड जाली हिल कटिंगा खातीर नाजाल्यार लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जाल्यार मंत्री आमकां उत्तर कितें दितलो वो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्याक खबर ना म्हणून अशें सांगूंक जाता आमच्यान. डज सेंट्रल गव्हर्मेंट ओन गोवा? डी भितर मिनिस्टरान एक रिप्लाय दिला की डज नॉट वॉन्ट टू एक्सीड द क्वांटिटीज प्रेझेंटली परमिटेड बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आनी क्वांटिटी एक्सीड करपाचो ना असो तुजो स्पेसिफीक आन्सर आसा. आतां प्रश्न उपस्थित जाता तुमकां जर एक्सीड करपाची ना क्वांटिटी एक्सीड करपाची ना जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाची बी गरज कित्याक आसा हो एक प्रश्न येता. आनी म्हजें म्हणणें कितें आसा की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जेन्ना गोंयांत आयिल्ली ते सगळ्यांनी तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केल्ले. सायट इन्स्पेक्शन करून ते सगळ्या रिप्रेझेंटेटिव्सांक बी मेळिल्ले आनी तांणी एक रिपोर्ट दिल्लो आसा. आतां स्टेट गव्हर्मेंट प्रत्येक बाबतींत सब्जेक्ट मॅटर फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें म्हणपाक शकना कारण अल्टिमेटली स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या नागरिकाची जबाबदारी घेवपाची आपल्या राज्याचे हें सांबाळपाची जबाबदारी स्टेट गव्हर्मेंटाची. We have studied the Supreme Court decision, and the Supreme Court decision specifically states, the CEC's report specifically states on 3 projects of linear projects, which are, number 1, double tracking on the Western Ghats, Speaker Sir. Second, about the Tamnar line, Speaker Sir, which is in the Western Ghats, Speaker Sir. And third is about the road, which is in the Western Ghats, Speaker Sir. And in these 3 projects, Speaker Sir, it is very clearly said by the CEC, they have permitted the road to happen, Speaker Sir, by the CEC report, which Supreme Court has allowed. The second is the Tamnar land they have made, Speaker Sir, is bifurcated. They have said, first remove both the 220 line and the 110 line, which is coming presently on the Western Ghat. Make a line which is there from TV to bring it to that particular point of Dhatbandara. Dismantle those lines after that, because the power will be available in South Goa, and then commence again the work of the Tamnar line. This is the second part of it. The third part of it, Speaker Sir, is a particular thing in the double tracking part of the Western Ghats, where they have said to scrap it
and railways has been told to do a study again and come back again. So the question of me permitting anything or doing anything does not come into question, Speaker sir. I am not above the Supreme Court's order, Speaker sir. Neither this government intends to go above the Supreme Court order. It is a very clear statement I am making on the floor of the House, Speaker sir. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. तर रोखडेच पळया खाशेली कार्यावळ सडेतोड नायक. हांव संजय तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.